दिवचल पालिका कार्यालय इमारतीचे फाटले वटेन नुस्ते मार्केटाकडे नाशिल्ल्या मेकळे सुवातेत सध्या व्हडा प्रमाणात आडसरांच्या कट्ट्यांची रास साचल्या। या कट्ट्यांनी उदक साचिल्ल्यान जळारां लेगीत वाडल्यात। देखून जीवघेणी दुयेसां पातळपाची भिरांत आसा। फाटले सेगीत 2 वर्सां बाजार वाठारांत डेंग्यूच्या दुयेसान धुमशण घाल्ले। आडसरांच्या कट्ट्यांचो कोयर पळयत जाल्यार हो प्रकार जीवघेण्या रोगराईक आमंत्रण दिवपा सारको आसा अशी भिरांत थळावे उक्तायतात। भलायकी खात्यान हे समस्येकडेन लक्ष दिवचे अशी मागणी तांणी केल्या। हे आमचे बिचोले मार्केट आणि ह्या मार्केटान आम्ही फाटल्या 2 वर्सांक असे डेंग्यू पेशंट पळयल्ले आहा आणि हे परिस्थिती आयज जर हे जे कितें कचरो आणि हो जो उडयता खरं म्हणचे जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय। कारण ह्यामुळे आता पावस पडल्यामुळे आणि तरेतरेचे जीव जंतू निर्माण जातले आणि त्याचो इफेक्ट ह्या मार्केट एरियन जे लोक येतात जावं मार्केट व्यापारी आहा तांकां कशें तरी लागण जावंक शकता। त्या खातीर हांव म्हणटा की आमचे जे हेल्थ डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी कार्य करता नो डावट, पण हांगासर हे जर पळयत जाल्यार हांगासर जातीन मातशें लक्ष घालचें। डिपार्टमेंट जे मेडिकल ऑफिसर आहा तेंच्यांनी सायट विजीट करची आणि डेंग्यू जावं तत्सम जे कितें जे आजार आहा हे जावचे न्हू हेच्या खातीर डिपार्टमेंटान म्युनिसिपालिटी म्हणा किंवा त्या भागातले जे आमचे नगरसेवक आहा हेंच्यांनी जावं कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा हेंच्यांनी लक्ष घालचें आणि हे मार्केट एक बरें मार्केट निर्जीवकरण म्हणटात तशें करचें, फवारो मारचो अशे जे उपाय योजना ते करच्यो अशें आमी मागता। पण हे आता जे आडसरांचे कट्टे आहा तो तेचो उदक साचता तेचो फुडें परिणाम आता हे आडसाराचे जे कट्टे आहा ह्या आडसाराच्या कट्ट्यांनी आता सहजच उदीक साठवतले। उदीक साठवल्या भितर जे मलेरिया फिलेरिया अशे जे जंतू आहा जे उत्पत्ती जातली कारण घाण जाली काय थंय ते जंतू तयार जाता आणि हेजो परिणाम असो जातलो की हांगासर जे टायफॉइडच न्हू आनीक कितें तरेचे जे आसता जीवघेणे आजार हे तयार जातले आणि तेजी लागण हे बाजारान येणाऱ्या लोकांकूय आणि हे जे व्यापारी हांगा लोक जे घेवन बसतात व्यापार करतात त्यांच्या जिवाशी खेळ्याल्या भशेन जातले। सो ताबडतोब एक आमची अर्जंट एक विनवणी सरकाराक हेल्थ डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी हांगासर इमिजिएट विजीट करा आणि ताबडतोब उपाय योजना करा आणि लोकांक ह्या जीवघेण्या आजारा पासून वाटायात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।